गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर वॅक्सिनेशन हो पर्याय आमच्या समोर आसा आनी पुराय गोंयांतल्या लोकांक 100% वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर गोंय सरकारचे हेल्थ डिपार्टमेंट PHC CHC हांच्या वतींतल्यान वावरत आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा 37 प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी टिका उत्सव आनी वॅक्सिनेशन दिवपाचें काम हेल्थ डिपार्टमेंट करीत आसा। तरी सुद्दां आमी पळयता की 45 आनी एबाव 100% वॅक्सिनेशन अजुनूय बी पुराय जायना। टिका उत्सव गोंय सरकारात करून हाडल्या उपरांत ऑलमोस्ट 60% लोकांचें वॅक्सिनेशन पुराय जालें। 40% जे 45 आनी एबाव ह्या लोकांक अजुनूय वॅक्सिनेशन दिवपाचें आसा। हर तरेचो प्रयत्न सरकाराच्या वतीन आमी करीत आसा। फाटलेच फावटी हांवें ग्रामपंचायतींतले सदस्य पंच सरपंच कावन्सिलर्स आनी आमदार ह्या सगळ्यांक आव्हान केल्लें की आमच्या प्रत्येक जाण हेल्थ सेंटराचेर येवन तांच्यांनी आपआपल्या मतदारसंघातलो आपआपल्या वार्डांतले 100% वॅक्सिनेशन पुराय करचें आनी ताका लागूनच आमच्या सरकारा कडल्यान जाय ती वाहतूक वेवस्थाय बी आमी त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी एवेलेबल केल्ली। हे सगळें पळयल्या उपरांतूय बी म्हज्या लक्षांत आयलें की 45चे एबाव आसलेलें वॅक्सिनेशन अजुनूय बी 100% पुराय जावंक ना। त्या खातीर गोंय सरकारान परत एकदां निर्णय घेतला की टिका उत्सव हो परत एकदां सुरू करपाचो। आमकां गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर टिका उत्सवांतल्या माध्यमांतल्यान हर एकट्या पर्यंत पावप आनी ताका वॅक्सिन दिवप हें गरजेचें आसा आनी म्हणूनच येता त्या 26 तारीख बुधवारच्यान आमी परत एकदां गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी टिका उत्सव हो कार्यक्रम सुरू करता। फाटले फावटी आमी 168 जाग्याचेर टिका उत्सव हो कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आनी ह्या कार्यक्रमांनी आमदार आसतले पंच सरपंच कावन्सिलर्स आनी सोशल वर्कर्स NGO हेंच्यांनी खूब व्हडा प्रमाणांत भाग घेतलेलो। तांच्यांनी हे कार्यक्रम ऑर्गनायज करपा खातीर थंयसर वेन्यू आसतलो किंवा थंयसरलें कॉर्डिनेशन आसतलें हे हातूंत मोठ्या प्रमाणांत सहभागी जाल्ले। ताच्या खातीर हांव परत एकदां फाटले फाटी जाल्ल्या त्या सगळ्या 168 जाग्यांचेर टिका उत्सव सरकारच्या वतीन आमी घडोवन हाडटले आनी ताका सहकार्य त्या भागांतले आमदार पंच सरपंच कावन्सिलर्स आनी NGO जेंकां मदत करीन दिसता त्या सगळ्यांनी मदत करची। ते 168 प्लेसीस फाटले फावटीचे हे फिक्स प्लेसीस आसतले, म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी टिका उत्सव केल्लो त्याच जाग्याचेर तो परत एकदां टिका उत्सव जातलो। थंयसर तुमी सगळ्यांनी आमचो हेल्थ ऑफिसर आनी डेप्युटी कलेक्टर हेज्या सहकार्यान तो टिका उत्सवाचो कार्यक्रम घडोवन हाडचो। ज्यांच्यांनी पयलो डोस वॅक्सिनेशनाचो घेवंक ना त्याच लोकांक वॅक्सिनेशन सेंटराचेर हाडचें आनी तांकां पयलो डोस दिवचो ही तुमकां विनंती करता। हाज्या व्यतिरिक्त 168च्या व्यतिरिक्त ज्यो ग्रामपंचायती उरल्या आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी उरल्या तेंचे वेन्यूज आनी तांच्यो डेट सगळ्या कडल्यो डेटीज ह्यो हेल्थ ऑफिसराक कन्सल्ट करून तुमकां डेटी ह्यो कळयल्यो वयतल्यो। CMOच्या पेजीचेर आमी सगळ्यो डेटी डिक्लेअर करतले। जेंचे वेन्यू आनी डेटीज डिक्लेअर जावंक ना त्या सगळ्या लोकांनी किंवा त्या आमदारांनी त्या पंच सरपंचांनी आपल्या हेल्थ ऑफिसराक कन्सल्ट करून ह्या तारखांच्या व्यतिरिक्त तारीख घेवन तुमी तुमचे वेन्यू दिवचे आनी थंयसर कार्यक्रम घडोवन हाडचो। एके ग्रामपंचायतीन एकाच ठिकाणी जातलो, एके म्युनिसिपालिटीन मॅक्झिमम 2 ठिकाणी जातलो। हाजी चत्राय सगळ्यांनी घेवचो। हो टिका उत्सव फक्त पयलो डोस दिवपा खातीर आसा, दुसरो डोस दिवपा खातीर न्ही हें हांव मुद्दामून सांगता। कारण थोडे जाण पयलीं 8 विकांनी वॅक्सिनेशन 12 विकांनी वॅक्सिनेशन दुसरो डोस दिलो वयतालो तो आतां 16 विकांनी फुडें येला। म्हणजेच आपूण पयलो डोस घेतल्या उपरांत 84 दीस जर पुराय जाल्ले आसत जाल्यार ताका दुसरो वॅक्सिनेशनचो डोस दिवपाक मेळटा, ताची सर्टिफिकेट जनरेट जाता। हांव परत एक कळवणी सांगता, पयलो डोस ज्या ठिकाणी तुमी वॅक्सिनेशनचो घेतलेलो टिका उत्सवांतल्यान तांकां त्याच जाग्यार त्याच वेन्यूचेर परत एकदां दुसरो डोस 84 दिसाच्या उपरांत आमी वॅक्सिनेशनचो टिका उत्सव परतूय बी लायतले। ताच्या खातीर कृपा करून गडबड करची न्ही, कारण दुसरो डोस आतांच घेवन काडुया
हें करचें न्ही, कारण तेजो शेड्यूल ठरलेलो आसा. तेजी सर्टिफिकेट जनरेट ही त्या 84 दिसाच्या उपरांतूच जाता आनी ताकाच लागून आमच्या डॉक्टर्स, नर्सीस किंवा ऑर्गनायझर्स हांचेर आपल्याक दुसरो डोस बेगीन दी हाजो कोणीच कृपा करून तांचेर प्रेशर घालूं नाकात. सरकारी कार्यक्रम ज्या ज्या ठिकाणी ठरला त्या त्या ठिकाणी तो कार्यक्रम करपाक सहकार्य करचें, कोणीच ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें न्ही ही हांव विनंती करतां. की आमी फ्रंटलायन म्हणून जांकां डिक्लेअर केल्लें आसा, फार्मास्युटिकल्स कंपनींनी काम करतले किंवा कोमॉर्बीड कंडिशनांतले किंवा जेका जेका आमी फ्रंटलायन डिक्लेअर केला, दृश्टी वर्कर आसतले किंवा गव्हर्मेंट स्टाफ आसतले किंवा फार्मासीनी काम करपी आमचे प्रायवेट फार्मासिस्ट आसतले, हांकांय आमी फ्रंटलायन वर्कर्स म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. ते त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर किंवा टिका उत्सवाचेर थंयसर आपलो नंबर येता त्या प्रमाणे तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें ही तांकां विनंती आसा. 18 ते 44 ह्या वयोगटांतल्या लोकां खातीर आत्ताच्या घडीक आमच्या कडेन 36,000 वॅक्सिनेशन आयिल्ली. ती 6 दिसांनी आमी रजिस्ट्रेशन करून तुमकां वॅक्सिनेशन दिली. बट रोखडेंच गोंय सरकार तुमकां वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर ताजोय कार्यक्रम जाता तितके बेगीन आमी डिक्लेअर करतले. म्हाका खबर आसा तुमच्या आरोग्याची काळजी सरकाराक आसा आनी ताकाच लागून जाता तितके बेगीन 18 ते 44 वयोगटांतल्या चल्या चलयां खातीरय बी आमी वॅक्सिनेशन बेगिनात बेगीन दिवपाचें आसा. ताजोय शेड्यूल हो आमी जाता तितके बेगीन डिक्लेअर करतले. हाज्या व्यतिरिक्त PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर ह्या ठिकाणी आमचे परमनंट वॅक्सिनेशन सेंटर जे चालू आसा, टिका उत्सव चालू आसतना ते वॅक्सिनेशन सेंटर थंयसरूच आसतले. आमी पळयता की खूब कमी रिस्पॉन्स हो आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटरचेर आमकां मेळटा. म्हणून परत एकदां हांव टिका उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमकां 100% वॅक्सिनेशन 45 एंड एबाव एज ग्रूप हे पुराय करपा खातीर सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदारा पासून पंचा पर्यंत आनी सगळे सोशल वर्कर्स हांकां आव्हान करता की तुमच्यो डेटी 26 तारखेच्यान जवळपास 7 तारखे पर्यंत सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या मार्फत प्रत्येक ग्रामपंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हाजी तारीख तुमकां कळयली वयतली. तुमी मुजरत हेल्थ ऑफिसरा कडेन वचून तुमची तारीख तुमी समजून घेवची आनी टिका उत्सवात पार्टिसिपेट जावची. गोंय 100% वॅक्सिनेट करपा खातीर, गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर तुमचें सहकार्य मोलाचें आसा. तुमचो सदोदीत सहकार्य अशाच पद्दतीन लाभतलें हीच सदिच्छा. देव बरें करूं.